हेब्रेवांक बरयलोले चिठीवेले वाचन. भावा भयणीनो, आनीकूय हांवें सांगची गरज आसा. गिदियोनाची, बाराकाची, सामसोनाची, जेफ्ताची, दाविदाची, साम्युएलाची आनी प्रवाद्यांची हांव खबर करूंक लागल्यार म्हाका वेळ आसचो ना. भावार्था वरवीं तांणी राष्ट्रां जिखून घेतली, नीत स्थापली, भासायलोलें तें तांकां मेळ्ळें. तांणी शिवांचीं तोंडां धांपलीं, उज्याचीं आंखटीं पालयलीं, वाजलोले तोरसादींतले ते वाटोवले. ते असोक्त आसले पूण घोट जाले, झुजांत बळिश्ट जाले आनी पोरक्या फौजांक तांणी पेल्यान शेवटिले. बायलांक घोव मेल्ल्यांतले जिवंत जावन परते मेळ्ळे. थोडीं जाणां उदीक बऱ्या जिविताक पुनर्जिवंत जावचे खातीर आपली सुटका करूंक दिनासतना कश्ट दोग भोगूंक तयार जालीं. थोड्यांनी मजकुऱ्यो आनी मार सोंसलो आनी दुसऱ्यांनी खोडे सांकळी आनी बंदकोण भोगल्यो. तांकां फातरायलीं, तांकां चिरलीं, तांकां तोरसादीन मारलीं. शेळयांचे आनी बोकड्यांचे चाम घालून तांकां हांगा थंय भोंवडायलीं. तांकां संवसार पुरतो नासलो, तीं अरोण्यांत आनी दोंगराचेर पळून भोंवतालीं. भुंयारांनी आनी जमनीच्या धोलींनी जियेलीं. ह्या सगळ्यांनी भावार्थाक पीर भोगतांची साक्षी दिली. तरी आसतना देवान भासायलोलें तें तांकां मेळूंक ना. आमचे खातीर देवान उदीक वर्ती येवजण थारायलोली आसा आनी तीं सगळीं फकत आमचे बराबर संपूर्णाय पावलोली ताका जाय. देवाचें उतर. आमचो जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचें काळीज घट धरात. तुजी भोक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिलें, तुका शरणा येतल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें भलेपण सर्वेस्परा सगळ्या मनशांच्या दोळ्या मुखार. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचें काळीज घट धरात. मनीस लोचांडा मांडटात तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आसरो दितात. जिबो वाद विवाद करतात तेन्ना तुज्या तोंपूंत तांकां राखून दवरतात. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचें काळीज घट धरात. घट दुर्गांच्या शारांत ताणें आपल्या मोगाची विस्मितां म्हजे खातीर करून दाखयली. देखून हांव सर्वेस्पराक वाखाणटां. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचें काळीज घट धरात. आकांताच्या वेळा हांवें म्हणलें, हांव सारकोच तुजे नदरे भायर पडलो, पूण आदार मागून तुका उलो मारतनाच म्हजी विनोती तुवें आयकून घेतली. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचें काळीज घट धरात. तुमी सगळीं देवाची भोक्ती करतल्यांनो, सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वासी भोगतांक तो राखता, पूण गोरवान भरलोल्यांक सर्वेस्पर कठिनायेन फारीक करतलो. जबाब: सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचें काळीज घट धरात. उद्गार.
समाधी आमचे मोदे उपसलो आणि देव आपले बुरजेक मेळूंक आयलो. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. जेजू आणि ताचे शीस दर्याचे पेले तोडी गेराजेनांच्या मुलकांत पावले आणि तो होड्यांतलो भायर सरतोच मेळो आत्मो बसलोलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणे समाधींनी आपले बिराड केले आणि सांकलीनी लेगून कोणाच्यान ताका बांदूंक जायनासले, कित्याक सोबार पावटी ताका खोडयांनी आनी सांकलीनी बांदलोलो. पूण ताणे सांकली तोडलोल्यो आनी खोडे मोडून उडयलोले. कोणाच्यान ताका दोमावंक जायनासले. दीस रात कुयेल मारून आनी आपणाकूच फातरांनी धाडावन तो सोदां समाधींनी आनी दोंगरांनी आसतालो. पयस थावन जेजूक पळोवन तो धांवून आयलो, ताचे मुखार सरपटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें, जेजू, वो व्हरत्या देवाच्या पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान हांव तुका विनोयतां, म्हाका दोगदाय नाका. कित्याक जेजून ताका म्हणलोलें, मेळ्या आत्म्या ह्या मनशावेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव सेनाभाग, कित्याक आमी खूब जाण आनी आपणाक मुलका भायर घालिनाका म्हूण तो ताचे कडेन जोबोर प्रार्थून मागतालो. थंय दोंगरा लागीं डुकरांचो एक व्हड हीण चोरतालो आनी मेळे आत्मे ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां त्या डुकरांनी धाड, तांचे भितर आमकां वचून रिगून दी. जेजून तांकां रोजा दिली आनी ते मेळे आत्मे भायर सरून डुकरांनी रिगले आनी सुमार 2000 डुकरांचो तो आख्खो हीण व्हड नेटान धांवलो आनी उंच वचून खोडशा वेल्यान उडकी मारून उदकांत घुस्कोळून मेलो. तांचे राखणे पळून गेले आनी नोगरांत आनी शेतां मोळ्यांनी तांणी ही खबर पळीत केली आनी कितें जालें तें लोक पळोवंक आयलो. आनी जेजू सोरशी येवन देंवचार कोस्तायतालो, त्या मनशाक थंय बसलोलो, आंगावली न्हेसलोलो आनी तकलेन सारको जाल्लो पळोवन ती घाबरली. देंवचार बसलोल्याक कितें घडलें आनी दुकरा विशीं कितें जालें तें दोळ्यांनी पळयल्ले तांणी येरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुलकांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. आनी तो होड्यार चडटाना देंवचारान कोस्तायलोलो तो मनीस आपणाक ताच्या सांगाता रावंक दी म्हूण मागूंक लागलो. पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घराच्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्वरान आपले काकलुतीन त्यो व्हडल्यो वस्तू तुजे खातीर केल्ल्यो त्यो तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर त्यो व्हडल्यो पोरण्यो केल्ल्यो त्यो देकापोलींत वरगटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ता